मनशा भितरलो वाद आम्ही पळयलो. आता भविष्यात मनीस आणि प्राण्यांमदी संघर्ष जावपाची चिन्हां दिसतात. रानात खाण मेळनाशिल्ल्यान जनावरां मनशांचे वस्तीत घुसपाक लागल्यात. ताचे फाटले कारण जनावरांक गरजेचे आशिल्ले रानातले खाण उणें जावंक लागला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशें म्हणटा. आनी ताचे फाटले कारण सांगतना तो म्हणटा, रानांनी फळां दिवपी झाडां लावचे बदला फाटल्या सरकारान आकेशियाची झाडां लायिल्लीं. ताचें पानवळ आतां प्राण्यां सयत मनशांकय भोगचें पडटा. रानांत वृक्षारोपण करतना चडशीं आकेशियाची झाडां लायिल्लीं. ह्या झाडांचेर प्राणी रावपाक शकनात आनी हीं झाडां खावपा सारकीं फळां दिनात अशें तज्ञांचें म्हणणें. ते भायर हेर झाडांचे तुळेन हीं झाडां चड उदक पियेतात. मायनिंग डंपाच्या सुवातां सयत हेर सुवातांनी हीच झाडां लायिल्लीं दिश्टी पडटात. ह्या फुडें रान वाठारांत फळां दिवपीच झाडां लावची अशी सुचोवणी दिल्या अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. पळयात. पहिली 10 वर्सां पयलीं एक रॉंग डिसिजन जावन आकाशिया प्लांटेशन हे मोठ्या प्रमाणात जंगलान जाल्ल्या कारणान आज जंगलांतले सगळे म्हणजे मागीर ते आमी म्हणटात सगळीं जनावरां माकड आसूनी किंवा डुकर आसूनी कोले आसूनी सगळे आतां लोकांच्या शेतांनी आनी कुळागरांनी येवपाक लागला. सगळीं नाशाडी जावपाक लागल्या कारण तांकां थंयसर खावपाक कांयच उरलें ना. फ्रूट बेरिंग ट्रीज म्हणजे चिको आसतल्यो, जांबळां आसतले, आंबे आसतले, हाज्या पद्दतीची रानटी झाडां जी आसा ती जंगलांनी सुद्दां लावप ही अत्यंत गरजेची आसा. तेजी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन्स फॉरेस्टाक दिल्ली आसा. तांच्यानी हे फावटी ते लावपाक सुरू केल्ले आसा. अशा पद्दतीन राज्यांत मोठ्या प्रमाणात वन महोत्सव साजरो करचो. आमी गोवा स्टेटहूड डे दिसा ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही मॅसेज सगळ्यांक दिल्या आनी ह्या ग्रीन गोवा क्लीन गोवाच्या दरम्यान सगळ्यांनी ह्या हितून सहभागी जावचें. फुडल्या कांय म्हयन्यांनी जातल्या संस्कृतीक कार्यावळींची मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार म्हायती दिली. तातूंत नाटकांचोय आस्पाव आसा. पळयात. आमी स्वामी विवेकानंद संस्था केरी हांच्या संयुक्त विद्यमानान नाटक प्रयोग जो आसा तो हांगासर आयोजन केला. ताजोय लाभ जो आसा तो सगळ्या लोकांनी घेवचो. 6 जुलयाक रवींद्र भवनांत 6 जुलय येता त्या रवींद्र भवनांत संगीत नाटक एकच प्याला हे आमी संगीत नाटक नटरंग संस्था म्हापसा हांच्या वतीन आमी तें नाटक आयोजन केलां. त्या नाटकाचो आस्वाद जो आसा तो सगळ्या लोकांनी घेवचो अशें म्हाका दिसता. सगळ्यात महत्वाचें म्हणजे आमी आषाढी एकादशीच्या निमित्तान आमी दर वर्सा सांखळीत आषाढी एकादशीचो मोठो कार्यक्रम सांखळीच्या रवींद्र भवनांत आयोजन करता. 14 जुलया दिसा ह्या आषाढी एकादशीच्या निमित्तान अवघेची विठ्ठलू हे संगीत नाटक आमी हांगासर ऑर्गनायज केलां. सांखळेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार.